आयज हो अध्यक्ष जो म्हाका केला, म्हाका दिसता हो गौरव जावन आसा. आमी लास्ट 4 वर्सां काम केल्ली तेजो. म्हाजे बरोबर काम केल्लें रघुवीर शिरोडकर आयज म्हाजे बरोबर परत आसा. तसोच पंकज जल्मी म्हाजे बरोबर परत समितीक आसा. म्हाका दिसता हे समितीक जी हांवें पयली ओबीसी सर्टिफिकेट काडलेली ती 2008 काडलेली. आनी म्हाका वच सदां हें दिसतालें समाज हो सदां एक ओबीसी सर्टिफिकेटी खातीर इतलो मर्यादीत आसतालो. पूण एक 4 वर्सां पयलू मशाल आडवयकर आनी दत्तप्रसाद नायक हांणी म्हाका संघटने खातीर काम करपाक एक्टिवली समितीक हाडलो. आनीक 2002 साकून हांव विविध संघटनेक काम करतां, विविध पक्षां खातीर काम, विविध उमेदवारां खातीर काम केल्लें. पूण म्हाका दिसता जे लास्ट 4 वर्सां जेन्ना हांवें काम केलें तेन्ना म्हाका एक कळोन येयलें की पक्ष खंयचोय पक्ष जावं तो तुजो जो पर्यंत तुजो यूज आहा जावं जो पर्यंत तूं काम करपाक शकता तो पर्यंत तो तुका लागीं दवरता. जशें तुजें काम सरलें तो मागीर तुका पळोवन घेयना. पूण समाज असो जो आहा, आमी ह्या समाजात जन्म घेतलेलो आहा. लास्ट 4 वर्सां काम करता आसतना म्हाका इतलेंच कळ्ळें की समाजा खातीर काम केल्लें हें केन्ना वाया वचना. एक बेश्टो कार्यकर्तो तो अध्यक्ष जावपाक जावं पावलो समाजाचो. हितूंक म्हाका एकूच दिसता आनी हांव म्हाजे नवे मेंबर जे आहा नवे मेंबर म्हाजे बरोबर जॉयन जातले तांकां हांव एकूच सांगपाक सोदतां, पक्ष आहा सरकार येतली सरकार वयतली पण समाजा म्हण जेन्ना आमी काम करतले समाज आमकां केन्ना विसरना. समाजा खातीर आमी जेन्ना काम करतले, जेन्ना आयज तुमी बेश्टे मेंबर म्हणून आसा, जेन्ना काम करपाक लागतले तेन्ना मुखार म्हाका दिसता केन्नाय तुमी अशें व्यासपीठ तुमकांय मेळटलें. आयज आमचे भितर सगळ्या भितर खंयचो तरी एक लिडर आसा म्हणून आमी नॉमिनेट जाल्ले आहा हे कमिटीचेर. इतलें करता आसतना हांव एकूच तुमचे कडेन मागणी करतां, आमचे आतां वेगवेगळे उपक्रम आमी घेतले. जशें किरण बाईन सांगलां क्रिकेट टुर्नामेंट करपाक जाय. अध्यक्षान सांगल्लें आहा आमकां एक आपूण म्हापश्या व्हडलो एक ऑर्गनायझेशन करतलो म्हणून. तशेंच युवा समिती म्हणून आमी वेगळे वेगळे कार्यक्रम करीत आसा. पयलू साकून ब्लड डोनेशन कॅम्प केले, आमी ट्रॅक केल्ले आसा. आतां वेगळे वेगळे नवे आमकां आमच्या समाजा मुखार काडपाक वेगळे वेगळे कार्यक्रम करपाक जाय. हांव इतलेंच मागतां की तुमी आमचे बरोबर रावपाक जाय. आनीक इतलें सगळें करता आसतना आमचो समाज घट करपाक एकवट करपाक आमकां मदत करपाक जाय. सिनियर कमिटी म्हणून बाबू अशोक नायक आनी तेजे सहकार्य आमकां पयलून सुद्दां आशिल्लें, आतां मुखार सुद्दां आसतना अशें आमच्या बाळगिना. आनीक परत एकदां म्हाका हे समाजाचो म्हाजे बरोबर हे पूर्ण कमिटीची निवडून दिल्ली आहा, ताका निवडून दिल्ले बद्दल हांव तुमकां धन्यवाद करतां.